दिव्यवाणी 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 Ergan tuka asumiyan Jesu, hoglap tuka asumiyan Jesu. आज सप्टेंबरची 12 तारीख शनिवार आयचे दिसा आमी स्मरण करता मोरयेचें पवित्र नांव. सद्याकाळ असो 23वो हप्तो एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा गणिका कुळदारा तुका अर्गा होगळापांनी वाखाणी दिता. आज आमी आयकुची सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडू दी आनी आमकां बेसावांनी बरोव दी. आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. मोगच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वासा पासून पावलान कोरिंथांकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें हावसवर 10 वळो 14 तावन 22 पर्यंत. देखून म्हज्या मोगाच्यानो, 1 Corinthians chapter 10 verses 14 to 22. देखून म्हज्या मोगाच्यानो, बोंब्या पुजा पयस करा. बरें समजणेच्या मनशा लागीं उलयले बरी हांव तुमच्या लागीं उलयतां. हांव सांगता तें तुमी मतींत व्हरोवन पळया. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय, आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच. देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. इस्रायल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदानां म्हूण समर्पिल्लें खातात ती भेटवणे वेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्हय. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां? बोंब्याक अर्पिल्लें खाण एक खरें बलिदान म्हणटा काय, वा एक बोंबे करून देव म्हूण म्हणटा? ना, अनुभवार्थी अर्पिता ती बलिदानां देवाक न्हय, बगार देवसाराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटा. तुमी देवसारा लागीं एकवटान आसलेली तें पळोवंक म्हाका नाका. सुमेच्या काल्सींतलें सांगातास देवसाराचे काल्सींतलें तुमच्यान पिवंक जायना. सुमेचेय पंक्तीर देवसाराचेय पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. आमी सुमयाक राग हाडूंक पळयता गाय, आमी कितें ताच्याकी बडवत गाय. आयचे वांजेलाचें वाचप लुकाचो वांजेल 16 वळो 3:30 तावन वळो 9:30 पर्यंत. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हरेक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सारांटेचो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा, आनी खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजान कितें बरोवन आसा, काळजान कितें भरोवन आसा, थंयच मनीस तोंडान उसारता. म्हाका तुमी सुमया म्हूण आपयतात, पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात. कित्याक? म्हजे सरशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून हे परी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हूण येता. ताणें गोड कोंडलें आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवरू बरोवन वाळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो तरी तें कोसलोवन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदलेलें. जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणें चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हूण येता. वाळाचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोवन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयच्या ह्या सांपावलाच्या 10व्या पयल्या कोरिंथांकारा बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या
आवास्वरांत आसा. ह्या कोरीन घरांत आसली थोडी सोय कितें गे म्हणून पावला बरी कडेन आसली. आनी आज तो बोंब्या पुजे विरोध 17 तांकां सांगता. एक तो बाउंड्री घालता. कित्याक म्हळ्यार 7 कळीत जाल्या उपरांत परत तुमी ताका पाटी वेचे न्हय, 2 दुणींनी पांय दवरचे न्हय. देखून म्हज्या मोगाचो बोंब्या पुजा पयस करा. कित्याक त्या मुर्ती पुजा त्या बोंब्याच्या फाटल्यान तुमी दावा नाकात. तुमकां आज कळीत आसा नीस देव क्रिस्त बापूत आनी पवित्रत्म आनी तो स्वतःचो उजवाड जावन आसा. तुमी अंतराच्या उजवाडा फाटल्यान वचो नाकात. बरे समजणेच्या मनशा बरी मनशा लागीं उलयले बरी हांव तुमच्या लागीं उलयता. हांव सांगता तें तुमी मोतींत वरोवन पळया. पळय कितें सांगता ही सुवार्ता कितें ती वरोवन पळया. आमी ती सुवार्ता बेश्टे आयकना, ती वरोवन पळयसय. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स. पळय आमकां कितें आमचें सेंट्रलिटी ऑफ आवर फेथ जावं पुरो आमच्या भावार्थाचें तळ केंद्र युकारिस्त. आमी म्हणटा सोर्स अँड समिट म्हणटा आमी, मूळ आनी शिखर. म्हणजे देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्ही. आमकां क्रिस्ताच्या रक्तान वांटेली करता ही काल्स. ताजे संगे आमी एक जाता आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्ही. पळय हांगा तो येवकारिस्ता विशयान सांगता. आमी येवकारिस्ती पर्जा बोंब्या पुजा फाटल्यान आमची पर्जा न्ही, तांकां भेटयलेल्या काणा फाटल्यान आमची पर्जा न्ही. आमचो भावार्थ तिरासाणेन जिवची पर्जा. आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेली करता न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता. वी ऑल बिकम one community, come in unity of Christ through the Eucharist. Eucharistद्वारे आमी एकवटांत एक आमी कम्युनिटी जाता, एक क्रिस्ती भावभावडाचो पंगड जाता. एकच देखून आमी एकवट जाता. कित्याक आमी समेज त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. त्या खातीर आमकां वॉट इज बायंडींग अस इज द युकारिस्ट. आमकां सांगात दवरचें कितें फिरदस कुटुंबांत आमकां युकारिस्त. मातशें भाव भयणीनो तर ते युकारिस्त क्रिस्ताचो युकारिस्तीक क्रिस्ताचो आमी मोग करया. ताजे उपरांत तो सांगता इस्रायल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. पळय इस्रायल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदानां म्हणून समर्पिल्ल्यां खातात ती बेटवण्या वेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्ही. अशें म्हणटना हांवें कितें सांगूंक सोदता. बोंब्याक अर्पिल्लें खाण एक खरें बलिदान म्हणटा काय वा एक बोंबे कोरो देव म्हूण म्हणटा ना. अनभवर्ती अर्पिता ती बलिदानां देवाक न्हय बगार दिवसाराक अर्पितात. ती देवाक न्हय ती देवसाराक अर्पितात. आनी तो सांगता तुमी पयलें तशें जावन आसल्यात आतां तशें जायनाकात. स्वताचो उजवाड तुमकां मेळ्ळ्या कडेन तुमी तुमचे थंय बदलावन दाखया आनी देवसाराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटा. तुमी देवसारा लागीं एकवटान आसलेलीं तें पळोवंक म्हाका नाका. पळय तुमी परतून तुमच्या वायट सालीक परतून तुमी तुमच्या फाटल्या जिविताक तुमी वेचे न्हय. कित्याक करीन तसो लोक सडावत जावन ते अनभवर्ती जावन आसले भावार्थाक फाटीं आयिल्ले. त्या खातीर तसो तुमचो अनभवर्त्यांचो ती फातयेणी हाजेर इन्फ्लुएन्स करूंक नसो. बगार क्रिस्ताक तुमी स्विकार केला, क्रिस्त सांगता तुमी जिवंक आसा, क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आसा, सक्रामेंता प्रमाणे जिवंक आसा, उपदेशा प्रमाणे जिवंक आसा. तशें जियेल्यार तुमकां आशिर्वाद. त्या खातीर तें पळोवंक म्हाका नाका. कशें तुमी देवसारा लागीं एकवटान आसलेले पळोवंक म्हाका नाका. त्या बोंब्या पुजा फाटल्यान वचचें म्हाका नाका. सोमयेच्या काल्सींतलें सांगातास देवसाराच्याय काल्सींतलें तुमच्यांक येवंक जायना. क्रिस्तांव जाल्ल्यान हें करूंक जायना. माट मंत्रा फाटल्यान धांवोवंक जायना. आंगात 2 दोणीर पांय दवरूंक जायना. कित्याक सांगातास देवसाराच्याय काल्सींतलें तुमच्यान पियोवंक जायना. सोमयेचेय पंक्तीर देवसाराचेय पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. 2 दोणीर आमी पांय दवरूंक नजो. साबार जाणां भियेतात आमकां कोणें कितें केलां, आमकां तशें जालां अशें जालां, ब्लॅक मॅजीक केलां तें मॅजीक केलां. तें लॉजिकल पाथये नाकात. जेजूचेर पाथयेया. मोगाच्या भाव भयणीनो खंय आसा आमचो भावार्थ. तेंच पावल सांगूंक आशेता आज उंडो आनी वायन काल्स
आमचो बोवार्थ युकारिस्तीक केंद्रीत, युकारिस्तीक क्रिस्त केंद्रीत, ह्या संवसारी वस्तू केंद्रीत नाही, संवसारी ह्या असल्या वाईटा केंद्रीत नाही. म्हज्या भाव भयणीनो, सुमेच्या काळसिंतले सांगाताच देवसाराचे काळसिंतले तुमच्यान पियोंक जायना. सुमेचे पंक्तीर देवसाराचे पंक्तीर बसून जेव तुमच्यान जायना. दोन्ही कामां तुमच्यान करूंक जायना. एकच तुम्ही देवा लागीं रावा, एकच देवसारा लागीं. देवा लागीं रावल्यार आशिर्वाद, देवसारा लागीं रावल्यार नास. त्या खातीर आमी सुम्याक राग हाडूंक पळयता गाय. आमचे असले कृत्या वरवीं नृत्या वरवीं सुम्याक राग हाडूंक पळयता गाय. आमी कितें ताच्याकी बुडवंत गाय, आमी सुमेचे वरनूच बुडवंत गाय. मुगाच्या भाव भयणीनो, हाचे वांजेलाचें वाचप आमकां सांगता. वांजेलाचें वाचप 16 स्वर वळो 3:3 9. ही ओळ कितें म्हणटा आमी आयकुया. हांगा 2 विशय जेजू आमकां सांगता. पयलें रूख आनी ताचें फळ, दुसरें दोग घर बांदपी. म्हज्या भाव भयणीनो, बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. पण एक रूख ताच्या फळा वरवीं कळटा. एक व्यक्ती क्रिस्तांव भावार्थी ताच्या जिविता वरवीं तो कळटा. आनी एक बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सारांटेचो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या भंडारांतलें, बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. बरो मनीस, बरो रूख, बरो मनीस, बरें जिवीत तो बरें भायर काडटा. आनी खोटो मनीस काळजाच्या भंडारांतलें, कोट्या भंडारांतलें, तेन्ना कोटेपण भरलां भितर, तो कितें करता? कोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. त्या खातीर आज गरजेचें काळीज. ह्या काळजांत कितें मनीस चिंता हें बरोवन आसा. आमी कितें बरोवन दवरलां, आज पाड आसा जाल्यार काडी जाय. आनी दुसरें तो सांगता, दोग घर बांदपी. आमी खंय आमचे बदर बांदता. म्हाका सुमया म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात कित्याक? सुमया म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात कित्याक? म्हजे सशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून त्या परेन करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगता. पळया, आज त्या उतरा प्रकार सोलसो कोण म्हणजे जो आमकां सांगता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी एक घडीभर चिंतया, आमी खंय घर बांदून आसा, कडपारगी न्हय रेवेरगी म्हणून. आनी ही सगळी सुवार्ता तो आमकां सांगता. 16 स्वर तुमी वाचल्यार कशें कडपार आमी रावूं जाय, रेवेर न्हय. त्या खातीर तो सांगता, तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरें म्हणीत. ताणें गोंड कोंडले आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. कडपाचेर म्हळ्यार खऱ्या भावार्थाचेर, देवाच्या उतराचेर बुन्याद घाली. आनी आवूर बरोवन व्हडसो लोट त्या घराचेर मारलो, तरी तें कसलो न्हू पडलें ना. कित्याक? तें घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना, तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरें, म्हजें उतर आयकना, म्हज्या उतरा प्रमाणे चलना, तो मातयेर रेवेर घर बांदल्या बरी. व्हडसो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कसलोन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. म्हज्या भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा एक फेस्ताचरण करता. आमकां कळीत आसा तें फेस्त मोरयेचें पवित्र नांव. मोरये म्हळ्यार एक विशेश जागो, विशिश्ट जागो ह्या आमच्या इगर्ज माथ्यांत आसा. मोरये म्हळ्या विशयांत सबार प्रवादान पोरण्या सल्ल्यांत, नव्या सल्ल्यांत वचप आमी आयकता. आज हें फेस्त मोरयेचें पवित्र नांव. कित्याक? ती शी इज द मदर ऑफ गॉड. देवान तिका विंसून काडला. कशें आमी जेजूच्या नांवाक मान दिता, मेरी मोरयेच्या नांवाक विशेष मान दिता. कित्याक ती देवाची चरणदासी, देवाच्या उतरा प्रकार जियेली आनी देवान तिका जोखीम आनी अन्नाच्या उदारे विंसून काडलेली. तसली मोरी माय ह्या सोडवणेच्या मिसावांत जेजू सांगता ती थंय मेळिल्ली आनी त्या द्वारे तिणें एक वर्ती सेवा
केल्ली म्हणून येता. देवान दिल्लें कारभार पळोवन तिणें बऱ्यान चलयलें. त्या खातीर ही थोडी हांगा नियाळ आमकां आसा. आयची पिळगी कश्ट असलें काम सोडून धांवता. जिणेंत पंतवहाना फूड करूंक फाटीमुखार करता. कित्याक आमकां चॅलेंजीस आसात, पूण मोरी चॅलेंजीस एक्सेप्ट करता. आमी पंतवहाना आसात म्हणून, चॅलेंजीस आसात म्हणून, कोविड प्रॉब्लेम रीण हे सकट आसा म्हणून आमी धांवचे न्हय, आमी झुजचय. जेजू सांगता घर खंयच्यार कडपार बांदलेल्या व्यक्ती बरी आनी पंतवहाना फूड करून फाटीमुखार करता. जिणेंतल्या खंती दुखी सवय वास्तवीक घडावळी स्वीकार केल्ली धीमंत स्त्री मोरी म्हणून शांत 2 उतरांत. पण जिणेंत तितली गडितां घडली ती सकट स्वीकार केल्ली स्त्री, धीराधीक स्त्री मोरी म्हणून येता. सिमोनच्या प्रवादांत पयलें सिमोनच्या प्रवादांत, दुसरें इजिप्ताक पालायणांत, तिसरें जेजू देवळांत भायर पडटना, चवथें कुर्साच्या वाटेर पुताक आवय मेळटना, पांचवें जेजूक कुर्सायतना, सवें निर्जीव कोडू मोरयेच्या उस्क्यार दितना आनी निकेपणा वेळार मोरयेक दराबस्त दुखी भोगूंक मेळटात. पण हे सकट मोरयेक मेळटा. सिमियोन प्रवादी सांगता, एक 2 दारेची तालवार तुज्या अंतस्करणां तोपतेले म्हूण सांगता, तुज्या काळजा पापसितेले म्हूण सांगता. आनी तशेंच इजिप्ता भुरग्याक घेवन पालायण कर म्हूण सांगचें. आनी ते एक धीराधीक स्त्री ते कश्ट तिणें फूड केलें. पंतवहान हे चॅलेंज. आनी जेजू देवळांत भायर पडटना आक्लास तिका जाल्ले तेज्या पती सांगता. तशेंच कुर्साच्या वाटेर पळया आपणाचो पूत कुर्साचें मरण मरोंक वेता तें दृश्य आनी थंय ती आसा. ते एक पंतवहान तिका. आनी जेजू कुर्सायतना, आपणाच्या पुताक कुर्सायतना कशें जायत. निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितना आपणाच्या हातांत परजळचें नेकेत्र ते परजळ होगडावन आतां उस्क्यार आसा. मोरयेच्या उस्क्यार दिता निकेपणा वेळार मोरयेक दराबस्त दुखी भोगूंक मेळटा. त्या खातीर मोरयेक आमी दुखी माय म्हणटा आनी हे सकट ती स्वस्ता जैतेवन जाता. त्या खातीर आज तिचें नांव पवित्र नांव. मुंदरून आमी पळोवचें जाल्यार पूण मोरी वाटेर येतना मेळिल्ल्यो दुखी, त्या जिविताच्या वाटेर तिका मेळिल्ल्यो दुखी बोवाडतान तिणें स्वीकार केल्यो. आज आमकां गरजेचें वाचपाय आमकां सांगतात आमी कशें बरें फळ दी जाय. मोरी बरें फळ दिवचो बरो रोको. मोरी कडपार म्हणजे बोवाडतान देवाच्या उतरान समर्पणान विधेयपणान तिणें तळ घालून बांदलें तिचें जिवीत क्रिस्ताच्या त्या मोगान. आनी मोरी वाटेर येतना मेळिल्ल्यो दुखी जिरोवन बोवाडतान ती मुखार गेली. आज आमी बोवाडतान मुखार वचूंक आसा. ती 3 हंतांनी पवित्र सभेंत एक आवय जावन पर जडली. बारीक सुबीत रितीन हांगा बरयल्या ह्या नियाळांत आमकां सांगता, खवणे थावन कुर्सा पर्यंत. पळय जेजून खवणे थावन कुर्सा पर्यंत मोग केलो. मोरी खवणे थावन कुर्सा पर्यंत जेजू सांगता रावली. दुसरें खवणे थावन काना पर्यंत, म्हणजे खवणे थावन काना पर्यंत. काना म्हळ्यार लग्नाच्या वेळार तिने ते अजाप जाल्ले तुमकां कळीत आसा. जेजू अजाप करता काना पर्यंत. काना थावन कुर्सा पर्यंत. खवणे थावन काना पर्यंत कानाचें लग्न. कानाच्या लग्नात थावन कुर्सा पर्यंत ती थंय पुता सांगता रावली. आनी कुर्सा थावन सेनेपोलांतल्या मागण्या समुदाया पर्यंत चमकता. पण ती खंय रावता? मागण्या समुदायान ती रावता. म्हणजे एका हंतांनी मोरी थंय आसा. शी इज द पार्ट ऑफ द चर्च. विदाउट हर वी कॅन नॉट इमॅजिन ए चर्च. मोरये शिवाय एक इगर्ज मत आसूंक साधना. कित्याक ते देवर तें भाग तिका देवान दिल्लें आनी तें भाग आज आमकां आवय जावन जेजून फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. त्या पवित्र नांवाक आमी मान दिवया आनी तिच्या मजतीची सकत आज आमकां मेळूं दी म्हणून मागया. सर्वेस्वर बाबा तुका अर्गां होगडाप आनी वाखाणी दिता. आज भाग्यवत मोरयेचें पवित्र नांव आमी संभ्रमतना त्या मोरयेद्वारे आमकां सबार बेसावां आमचे त्या सावां तूं आयकून आशिर्वादीत करताय त्या खातीर अर्गां दिता. कुडी आत्मे सुमेर सर्गांत घेतल्या मोरये माये, सर्गासोंची राणी म्हूण कुरवार केल्ल्या मोरये माये, जे सगळ्या संवसारा खातीर माग,
संवसारांत नास्तीक आसलो लोक, देवातान पयस आसलो लोक, पिडे शिडे कर्गान तावन आमकां सुटका जोडूंक जेजू कडेन माग. जेजू तुज्या नांवान आमच्या परजेक जैती उतरान भले कितें रक्ता सुटका दी, अंतकर बंदपस बंदड्यातले पिडे शिड्यातले वायटातले विघ्नातले तूं आमकां निवार म्हण आमी मागता. टच अस लॉर्ड, anoint us Lord, bless us Lord, heal us Lord. तुम्हा सुमेस्तांच्या देवाच्या आशीर्वादाने बेसावन देव देव दी, बोरी बोल बोलाय की देव तुमकां फावो करूं दी, आनी तुमी कितें मागण्यान मागलां विनवणे दवरल्या ते यशस्वी जावन दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलिन सजू शिवमोगा दियेसी सर. येसू स्पर्श पंगड म्हज्या खातीर म्हज्या टिमा खातीर मागा, तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला खातीर मागा. आमेन. दिव्यवाणी